ಸಕಡಂಕೆ ನಮಸ್ಕಾರು. ಹಾವ ಸಿಎ ಸುಕನ್ಯಾ ವಿ ಕಾಮತ್. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕणी त्यांनी कंडक्ट करतेसले सीए साधक कार्यक्रमाक ह्या सरणीच्या आयच्या कार्यक्रमाक हाव सगळ्यांकी प्रीतीनं स्वागत करतास. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटन्सी ऑफ इंडिया हांनी कंडक्ट करतेसले सीए अंतिम परीक्षेंतू जानेवारी 26 अंतू मंगलोर ब्रांचाक फर्स्ट रँक घेऊन आज आमगेलोटासाची सीए अपेक्षा नायक हांकय हाव प्रीतीनं स्वागत करतास. अपेक्षा नायक हांगेल ಬಗ್ಗೆ सांगका जाल्यारी हांनी मूलतः मुंबईचनी हांगेल आनु सीए दिनेश नायक हांनी एक्स बँकर जावन आशिल्लेची हांगेल अम्मा शैलजा नायक हांनी होम मेकर जावन आशिल्लेची हांगेल अक्का सीए अपूर्वा नायक देसाई हांनी इन्व्हेस्टमेंट बँकर जावन आशिल्लेची हांगेल बावजी अमेय देसाई हांनी बायोमेडिकल इंजिनियर आणि हांगेले गेमिंग ऑफिस मुंबईत आस हांनी हांगेल स्कूलिंग बॉम्बे कैम्ब्रिज स्कूल मुंबई हांग केलेलं असं हांगेल कॉलेज एनएम कॉलेज मुंबई हांग केला हांगेल एज्युकेशन हांनी बीएमएस इन फिनान्स हांग केलेलं असं हांनी डिप्लोमा इन फ्रेंच लँग्वेज हावे केला हांनी हांगेल कॉलेजांतू स्टुडंट ऑफ गुड कंडक्ट म्हणून अवॉर्ड घेतिले आस हांनी मुंबई युनिव्हर्सिटीक थर्ड रँक आयलाची हांगेल आर्टिकलशिप हांनी कामत अँड राव चार्टर्ड अकाउंटन्ट्स मंगलोर हांग केलेलं असं हांगेल ಬಗ್ಗೆ अनेके सांगका जाल्यारी हांका हांनी ॲनिमल लवर हांका पशु पक्षी म्हळ्यारी मस्त इष्ट तशीची हांनी मुंबईंतू एनजीओंतू व्हॉलंटियर जावन काम करता असच तुमका ह्या कार्यक्रमाक हांव वापस प्रीतीन स्वागत करतास. Thank you. आता सीए रिझल्ट्स आयल जान 26 अंतू पूर्ण जणी तुमका अपेक्षा नायक म्हणून रेकग्नाइज करता आशिल्लीची आता तुमका सीए अपेक्षा नायक म्हणून रेकग्नाइज करता आसाची कितली खुशी जाता तुमका. So त्या म्हाका वर्ड्सांत घालूंक मस्त कश्ट जाता बट त्या मस्त वर्साचे स्ट्रगल फायनली पे ऑफ जाल्ले. So 1st March 2026 when my results came, it was the most awaited day of my life and usually पळयल्यार पास्ट टेन्स पुरा जनरल रिझल्ट सकाळी आयला मेगल रिझल्ट सांजे आयले अवय 6:30 आणि तेन्ना राहू काल आशिल्ले निमित मेगल अन्नान रिझल्ट 6:40 पळयले सो म्हाका खातीर मस्त एंटिसिपेटरी मोमेंट आशिल्ले बट ऑल वर्थ इट सो अन्नान 2 थम्स अप दाखयलेले सिन्स आमगेले घरा रिझल्ट्स मेगल ल्हान पळयता सो 2 थम्स अप म्हळ्यार दोन्ही ग्रुप सक्सेसफुल म्हणून ओके बट ऑल ऑफ अस इन आवर हाऊस वॉज व्हेरी हॅपी हांव मात न्ही मेगल ल्हान अम्मा आनी मेगल आक्काय मस्त खूश आशिल्ली अँड फर्स्ट मेगल आक्का फोन करून हांव सांगिल्लें ती मुंबईत आसा तीक फोन करून सांगिल्लें तेदन तीक ऑलरेडी मस्त खूश जाल्लेलें आनी तिणें म्हणलेलें की मेगल माय म्हळ्यार मेगल आक्काल मदर इन लॉ रात्री भर न्हिद न्ही मेगल रिझल्ट म्हणून सो तेशी व खुशेरी हांव आंटी म्हळ्यार आक्काल मायके फोन करून पुरा सांगलें तांगेले पुरा ब्लेसिंग्स मेळ्ळे सो इट इज एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर अवय सीए म्हणून एक टॅगलाईन अची अर्न करक जाल्यार त्या खुशी विंगड मी सो आता तुम्ही सीए फायनल क्लियर केलाची आता ऍक्सिस बँका कामा आसाची त्या सीए घेवच्या मोटिवेशन तुमका कोण केलेलं. So, 10th standard, 12th standard, and if I go back school antu, purajan aim घेऊन वत्ताच की मग CA कोरका, डॉक्टर जावका. I was very aimless बद्दल सांगल्यारी म्हाका कसले नातिल की यांच कोरका म्हणून. हांव I was just going with the flow वटू वत्तशिली. 12th पुराजन CA करतशिले म्हणून BCom घेतशिले. BCom वट CA करूक comparatively सुलभ जाता. हांव one of the most popular courses of Mumbai University BMS म्हळ्यार Bachelor's in Management Studies या केल्या या घेताना फर्स्ट इयरांतू म्हाका रियलायज जाल्लें की आय एम नॉट गोईंग एनीवेर सो मेगल डिरेक्शन रॉंग वत्तस म्हूण कळ्ळें सो आफ्टर सम डिस्कशन मेगल आनम्माल वोटू आक्काल वोट पुरा डिस्कस करून सिन्स आनू CA आक्क CA दोगे CA आशिल्ले निमित्त तांणी म्हाका सांगलें की तूं CA कोर येत सो तांगेले निमित्त म्हाका या इन्स्पिरेशन मेळ्ळें की CA कोर सो तुम्ही कॉलेज करता असताना रिअलायझेशन झालं सीए केल्यार लायक म्हणून प्लस आनम्मा त्यांनी अक्कानी सपोर्ट दिलेला असं त्याची निमित्ती तुम्ही सीए घेतलंय. Yes. सो या सीए घेतरी 3 लेवल्स असतात तांतू सीए फाउंडेशन इंटरमिडिएट फायनल हाजी प्रिपरेशन कशी आशिल्लें कशी गेल्ला. So मेगल प्रिपरेशन थोडे अनकन्वेन्शनल आशिल्ले कंपेर्ड टू वॉट अदर्स डू मेगल फर्स्ट इयर BMS जत तरी
हांवें CA फावंडेशन दिल्लेलें. म्हगेल BMS आवट हांव फ्रेंचें शिकतशिली, डिप्लोमा करतशिली. सो 9 to 5 म्हाका एवरीडे कॉलेज आसतशिलें आनी 6 to 8 म्हाका म्हजो फ्रेंच क्लास आसतशिले. सो म्हाका वाजूच्याक बद्द सांगल्यार टायम नासलें. एंड सिन्स इट वॉज दी फर्स्ट अटेम्प्ट फावंडेशनाक CPT वतर फावंडेशन आयिल्लें तेदना. सो मस्त कोचिंग क्लासीस नासलेंची. सो इफेक्टिवली पळयल्यार हांव 1 म्हयनो मात वाचिला फावंडेशनाक आनी हांव म्हगेल वेकेशन आसता समर वेकेशन आसतना मेन टू फावंडेशन दिल्लें एंड बाय गॉड्स ग्रेस आय पास्ड. सो फावंडेशन तरी आय केम इनटू द सेकंड इयर ऑफ माय ग्रॅज्युएशन. त्या करताना अगेन म्हाका सेल्फ कॉन्फिडन्स तितली नासलें की CA तसल कोर्स करे तो. अकॉर्डिंग टू मी एंट्रन्स तो फिर भी इजी आसा. बट इंटर एंड फायनल करचे इज नॉट एन इजी नट टू क्रॅक. सो सायड बाय सायड आमगेल्या कॉलेजान तू प्लेसमेंटा थ्रू मॉर्गन स्टॅनली आयिल्लें. त्यांनी ऑफर करतशिले समर इंटर्नशिप. सो 4 राउंड्स ऑफ रिगरस इंटरव्यूज आशिल्ले. ताजे नंतर म्हाका ते इंटर्नशिप मेळ्ळें. सो सेकंड इयर BMS तरी म्हगेल समर वेकेशन हांव इंटर्नशिप केल्लें. अगेन म्हाका नासलें की हांव CA करतलें म्हणून. बट तेदना ते पुरा म्हगेल वट कोण इंटर्नशिपा वट आशिल्ले जे एम्प्लॉईज तांणी म्हाका हेंच म्हणलें की तूं कसलें शीक येद्राक ओन्ली ग्रॅज्युएशन कोर न्हू जॉब जॉइन जावं नाका. आमकां दिसता की तुगेल्यान पोटेन्शियल आसा तें एक्सप्लॉयट करूं ट्राय करी. ट्राय समथींग MBA जो कसलें पूण करी. CA म्हूण तांणी सांगलें. सो थर्ड इयर येताना हांव लायकली एकपट म्हगेल डिग्री कंप्लीट करता बिकॉज म्हाका 9 to 5 ते आसली 6 to 8 आसता म्हाका टायम मेळनासलें. सो म्हाका फूल कॉन्सन्ट्रेट करूंक हांव लायकली एकपट आय विल कंप्लीट माय ग्रॅज्युएशन ताजे नंतर हांव इंटर दिता. बट ग्रॅज्युएशन करतानाची आय वर्कड वेरी हार्ड म्हगेल्या BMS सेमिस्टर एग्जाम्सांक तू. हांव डेडिकेशन दिल्लें, डिसिप्लिनार वाचिल्लें. ताजे निमित्त म्हाका थर्ड रँक आयली युनिवर्सिटीन तू. तेदन म्हाका कळ्ळें की हांवें एफर्ट घातला रे आनी रिलिजियसली वाचिल्ला रे, तपस शी केल्ला रे, हांवें डेफिनेटली हें क्रॅक कोर येता. हार्ड आसतलें बट इम्पॉसिबल ना. सो इंटर हांवें म्हगेल डिग्री एग्जाम दिता इमिडिएटली ग्रूप 2 दिल्लें विच आय पास्ड. मागीर ग्रूप 1 दिल्लें. सायमल्टेनियसली म्हगेल फ्रेंच एग्जाम्स चलतशिले बट आय टूक इट एज अ रिक्रिएशन फॉर मी की वाचितान थोडे फ्रेंचय हांव वाचितशिली. फावंडेशन थोडे तोगू दिसली म्हाका. इंटरान तू इट गेट्स मोर ऑफ फिनान्स तांतू टॅक्स येता, ऑडिट येता एंड final is the ultimate boss. So Tantu, it is not only more vast than Inter, also it is complex and Inter बरयताना बिगल पेपर पुरा टाइमर खतम जातशिले बट फायनल अंतू म्हाका मस्त स्पीड दवरपा पडलें. सो आय अंडरस्टूड की ते लेवल मस्त हाय आसा म्हणून. हय. सो एक लेवलाक आनीक लेवलाक कंपेर करूं जायना. मस्त डिफरंट मस्त आसा. डिफरंट. तशी तुमी डिसिप्लिन आनी डेडिकेशन आशिल्ले निमित्त तुमगेलें फावंडेशन क्रॅक केल्लें फर्स्ट अटेम्प्टा. आतां इंटरमिडिएट आफ्टर BMS तुमगेल्या BMS तर तुमी केलेलें आसा. आतां ह्या 3 लेवलान तू कोचिंग आसतात. ऑफलायन मोड आसता, ऑनलायन मोड आसता. खंयची लेवल ऑफ कोचिंग घेतिल तुमी? सो एज आय सेड फावंडेशन तो म्हाका टायम नासलें आनी कोचिंगय नासलें तितलें एट दॅट टायम. सो हांव ऑलमोस्ट पुरा सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी केलेलो. इकनॉमिक्स, अकाउंट्स पुरा हांवें वाचिल्लें बसून. बट मॅथ्स म्हगेल अम्मान म्हाका शिकयलेलें. नॉट दॅट शी इज अ मॅथ्स एक्सपर्ट बट तीन बसून फस्ट पुरा शिकून म्हाका बसून शिकयला. सो म्हगेल अम्मा एक्चुअली तीन CA इंटर केल्ला. तिन्ने हय आर्टिकलशिपय केल्ला बस फायनल दिनी. बट तीन म्हाका कंप्लीटली फूल मॅथ्स तीन म्हाका शिकयलेलें. बी इट डेरिवेटिव्स आशिल्ले आमकां, इंटिग्रेशन पुरा तीन म्हाका शिकयलेलें. सो फावंडेशन वॉज ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी एंड विथ द हेल्प ऑफ माय मदर. इंटर कशें जालें म्हळ्यार कोवीड टायम आशिल्लें. सो ऑब्वियसली भायर वचून वाचूचें जायनासलें. सो हांव आनी अम्मान बसून पुरा कसो लेक्चर्स आसची तेदेन थोडे उण आशिल्ले बट कसो आशिल्लें नीरज अरोरा पुरा आशिल्ले तेदना. सो हांव तागेल अदर कोण फॅकल्टीज आशिल्ले तांगेले लेक्चर्स बाय केलेले. सो इट वॉज ऑल्सो ऑनलायन एंड त्या टायम डिलिव्हरी सिस्टम पुरा नासलें. सो त्या गुगल ड्रायव्हारी पुरा स्टडी मटिरियल येतशिलें. ते म्हगेल अण्णान वचून लागीं वचून प्रिंट काडून पुरा हाडचें आशिल्लें. सो कोवीड टायमाक चिक्के प्रॉब्लेम जाल्ले ताचे पुरा ऑनलायन आशिल्लें. फायनल आय वॉज वेरी कम्फर्टेबल ऑनलायन एंड आर्टिकलशिपा वट हांव FR वाचिल्लें. सो पुरा सब्जेक्ट्स हांवें थोडे चड रिसर्च केले इंटरा भाशी. इंटर आय वॉज नॉट वेरी सॅटिस्फायड विथ द लेक्चर्स. सो हांव
फायनल येतान म्हाका कसले मॅच जाता केंची फॅकल्टी मॅच जाता मिगल स्टडी मेथडाक त्या पुरा फॅकल्टीज हांव घेतले अँड एवरीथिंग वॉज ऑनलायन अँड सेल्फ पेस्ड म्हळ्यार लायव्ह न्हय आशिल्लें म्हाका केदन जावका तेदन हांव मिगल टायम टेबल कोन्न वाचिची आशिल्लें. ओके. सो मोस्ट ऑफ द कोर्सेस सेल्फ स्टडी आनी ऑनलायन मोडांत तुमी ऑनलायन घेतिलास. येस सो तुमकां सुलाभ जाल्ला आतां वय वाचितान. म्हाका हेल्प जाला मस्त. ओके. सो आतां वाचितान आमी स म्हयने घरा बसका जाता फायनल वाचितान एस्पेशली अँड मेंटल स्ट्रेस आसता आमी भायर सोशल पीपल आउट मिंगल जायनाची. सो ह्या पिरियड ह्या स्ट्रेस कशी हँडल केली तुमी? सो एक्चुअली म्हाका इफेक्टिवली हांव 5 मंथ्स मात वाचिल्लें. हांव ऑगस्ट 25 दुखून डिसेंबर 25 इफ यू काउंट इट इज 5 मंथ्स. तेदन टायम मिगल एफआर मात्र जाल्लेलें. तेवे ओन्ली एक पाट लेक्चर पळोवन. सो आय वॉज व्हेरी स्लो बट म्हाका हर्ट आशिल्लें की म्हाका जानेवारींतू दिवका आनी दोन्ही ग्रुप दिवका. ऑल्दो मिगले वेल विशर्सांनी हांचे म्हणलें की एक ग्रुप दी जाल्लारी पुरा. बट म्हाका हर्ट आशिल्लें आनी कॉन्फिडन्स आशिल्लें की हांव दोन्ही ग्रुप तो दितलीची. बट त्या खातीर म्हाका थोडे चड एफर्ट घालका पडले ऑब्वियसली. सो हांवें ऑगस्टांतू एएफएम अँड ऑडिट वाचिल्लें. सप्टेंबर म्हळ्यार लेक्चर्स पळयलेले. सप्टेंबरांतू डीटी अँड एएफएम अँड ऑक्टोबरांतू आयडीटी अँड डीटी. सो आयडीटी हांव एक म्हयनो म्हळ्यार मस्त म्हाका पॅक्ड जाल्लें फूल शेड्यूल. सो हांव सकाळीं 6 o'clock उठयल्यारी राती 11-12 तो बसता आशिल्ली. अँड इफ यू रिमूव लंच ब्रेक आनी विंगड रिफ्रेशमेंट्स काडल्यारी इफेक्टिवली 12 to 14 hours हांव बसता आशिल्ली. सो हांव कोणाकय तितली सांगनासली अम्माक जावं अन्नाक की स्ट्रेस जाता असो. बट ते भितरी भितरी ते फील जाता आशिल्लें. आतां एक्चुअली पळयल्यार द फ्रुट्स ऑफ सक्सेस आर सो स्वीट की ताजी फुडली एफर्ट्स तितले उडगास व्हरना. बट आय मेड शुअर आय रिमेंबर इट की म्हाका इतली स्ट्रेस जाल्लें एक टायमार की म्हाका 2 पाटी लेफ्ट सायड फुल्ल मस्त पेन करता आशिल्लें. इतली पेन की आय कुडंट इवन मूव माय नेक नॉर माय हँड अँड हांव लेफ्टी तो ह्यांच हातान बरयता. सो मिगल स्टडीज हॅम्पर जाता आशिल्ली ताचे निमित्त. सो हांव मिगल अल्टिमेट गोला खातीर स्ट्रेस घेता तसो आनी त्याच म्हाका अचीव करूं जातना बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इज वॉट आय रियलायज्ड ओवर द पिरियड ऑफ टायम. सो हांव मस्त स्टार्टिंगार जालें तें ऑगस्ट सप्टेंबर म्हणटा बिकॉज म्हाज्या मायंडाक कंटिन्यूस हांव कॅल्क्युलेट करता आशिल्ली की म्हाका जत्तल की ना, म्हाका दिवच्या जत्तल की ना, म्हाका रिविजना टायम मेळटल की ना. सो आफ्टर दॅट इन्सिडेंट आय ट्राय टू टेक इट अ लिटल इजी अँड हांव प्रेशर उणी घेतलें अँड हांव गम्मतार वाचूचें स्टार्ट केल्लें. आनी इवन द फॅकल्टी हांव कोण लेक्चर्स घेता आशिल्ली तांणी गम्मतार शिकयता आशिल्लें. सो हांव गम्मतार वाचीत आशिल्ली. ओन्ली मिगल एफर्ट्स हांव कामचोरी करना ती. एफर्ट्स हांव फूल दिता आशिल्ली अँड आरामेर वाचीत आशिल्लें हांव एक म्हळ्यार एक फ्लोंत वता आशिल्ली. सो हांव प्रेशर चड घेवची राबयलें. अपार्ट फ्रॉम दॅट मदें मदें वाचितान थोडे डावट दिसता वो जत्तल की ना, केशें जत्तलें. तेन्ना हांव वचून थोडे टेरेसार वॉक करता आशिल्ली. स्काय पुरा पळयता आशिल्ली. म्हळ्यार मिगल आम्मा ऑल्वेज सांगता की आमी भायर पळयताना आमकां आमगेले प्रॉब्लेम सान दिसता. भायर वर्ल्ड इतली व्हड आसता. सो थोडे भायर पळयता आशिल्ली. अँड मिगल घरा 4 माजर आसा. सो तांगेले वांगडा थोडे खेळटा आशिल्ली, टायमपास करता आशिल्ली. बट हांव कॅल्क्युलेटेड ब्रेक्स घेता आशिल्ली बिकॉज आय हॅड व्हेरी लेस टायम. सो अशें न्हय की फूल दिवस वेस्ट केल्ले. हांव टायमार ब्रेक घेता आशिल्ली. बट आय मेड शुअर हांव त्या दिवस कसो डिसायड केलो तें हांव कंप्लीट करता आशिल्लें. ओके. सो टायम टेबल दवरून शिकल्यार पुरा आमगेले शिकून जाता. बय कंप्लीट करूं जाता. बय एम अचीव करूं जाता. डेफिनेटली. ओके. सो स्ट्रेस तुमी जाल्यार नेचरा पळोवन तुमगेले कॅट्स कसन आसता आनी ताजे वांगडा खेळून तुमी ओवरकम करता आशिल्ली. रायट. सो ह्या पिरियडांत तुमगेले चियर लीडर कोण जावन आशिल्ले? चियर लीडर फॅमिलीन पळयल्यार ऑब्वियसली आनम्मा अँड अक्का. तांणी मस्त सपोर्ट केला म्हाका थ्रू आवट. आनम्मान तो स्टार्टींग दुखून सपोर्ट केला आनी आक्काय इतली दूर आसल्यारी म्हळ्यार दूर आशिल्ली ती मुंबयन जाल्यारी एग्जामा दिवसी आमी चड कॉल आनी करनाची. ती बिजी आसता. चेडवान वांगडा पुरा बिजी आसता. कामा बिजी आसता. बट शी मेड शुअर एवरी एग्जाम नंतर तीन म्हाका कॉल केला. कॉल करून न्हू तीन म्हाका केशें चल्लें, कांय ना ओडनी मिगले पुरा कश्ट गेल्लेले, कांय जायना, पास जाता म्हूण तीन म्हाका मोटिवेट केला. सो घरान तूं आनम आनी आक्कान म्हाका मस्त दे हॅव बीन माय चियर लिडर्स. अँड घरा भायर पळयल्यारी ऑल माय रिलेटिव्स अँड माय नेबर्स मिगल फ्रेंड्स कोण आसता म्हजे बेस्ट फ्रेंड्स पुरा जाणान म्हाका ब्लेसिंग्स दिला. एक पॉझिटिव्ह एनर्जी दिला अँड मिगल वेर ऑल्वेज कॉन्फिडन्स दाखयला.
सो त्या विशीं हांव मस्त ब्लेस्ड दॅट मिगल सरावंडींग हॅज ऑलवेज बीन व्हेरी Yes. पॉझिटिव्ह. आतां सरावंडींग कशें आसता आमगेली मेंटालिटी तशी जाता. सो इफ दे फील कॉन्फिडन्स आमी कॉन्फिडन्स जातात. येस. सो तुमगेल सरावंडिंग्स लायक आशिल्ल्या आनम आतांनी अक्कान पुरा जने चियर केलेला मस्त खोशी विशय. तशीच ही आतां इंटरमिडिएट आनी फायनल्सा कंपेर केल्यार फायनलाक आमी आर्टिकलशीप घेवन आसतात. येस. बट इंटरमिडिएट चिंततना आर्टिकलशीप आसना एक्सपोजर, प्रॅक्टिकल एक्सपोजर. येस. सो आर्टिकलशीप सीए स्टुडंटाक कितले इम्पॉर्टंट? सो हांव ब्रॉडली सीए डिवायड केल्यार आय कॅन डिवायड इट इंटू 2 कॅटेगरीज. एक प्री क्वॉलिफिकेशन वेन यू आर अ स्टुडंट एंड एक पोस्ट क्वॉलिफिकेशन वेन यू बिकम अ मेंबर ऑफ द इन्स्टिट्यूट सीए जातरी. प्री क्वॉलिफिकेशन इफ यू सी अगेन हांव ब्रॉडली डिवायड केल्यार एक एग्जाम्स आसता फाउंडेशन इंटर फायनल आनी एक आर्टिकलशीप. फाउंडेशन इंटर मध्ये आर्टिकलशीप येता मागीर आमगे फायनल एग्जाम आसता. आर्टिकलशीप मिगल टायमार 3 वर्स आशिल्ली आतां 2 वर्स केला. बट इंटर वाजिताना कसं हांव ऑडिट टॅक्स पुरा वाजीत आशिल्ली. म्हाका प्रॅक्टिकल एस्पेक्ट कळ्ळें ताचे. आय ओनली अंडरस्टूड एशें आसा. सो इट फेल्ट व्हेरी थियोरेटिकल. बट तांची नॉलेज हांव मिगल आर्टिकलशिपा वेळार यूज केल्लें. आर्टिकलशिपार म्हाका डायरेक्ट टॅक्सा एक्सपोजर मेळ्ळा, इनडायरेक्ट टॅक्स, ऑडिट पुरा विशय एक्सपोजर मेळ्ळा. सो इंटरा नॉलेज आय यूज्ड फॉर माय आर्टिकलशिप एंड आर्टिकलशिपा म्हाका नॉलेज मेळ्ळा आय यूज्ड फॉर माय फायनल. सो इंटर एंड फायनला म्हाका मस्त डिफरन्स कळ्ळें in the quality of my understanding, and that is only because of my articleship. So articleship I believe is one of the most important aspect of a CA student's journey. So that select kartana make sure you do justice to it. Right. आमक जावक जाल्यार सेल्फ फॉर्म सिलेक्ट कोनू Right. एफर्ट्स कानू इंटरव्यू आसल्यार इंटरव्यू फेस कोनू Yes. आर्टिकलशिपार जॉइन जावका. Right. आतां तुमी बरयतना न्यू सिलेबस आशिल्ला म्हळ्यार तुमकां सब्जेक्ट आशिल्ला स्पॉम एग्जाम म्हूण आशिल्ला. Right. सो आतां तुमी कसांक म्हणटात ह्या स्पॉम एग्जाम वेदर इट इज हेल्पफुल फॉर सीए स्टुडंट्स ऑर नॉट? हेल्प जाताच की ना? इफेक्टिव्ह आस की ना? So they want की आम्ही आर्ट पेपर बरोवका. सो बट त्या आर्ट पेपर कोर सब्जेक्ट कोर एग्जामा देखून काण तांणी फॉर्म केला सेल्फ बेस्ड ऑनलायन मॉड्यूल टेस्ट. सो म्हाका आशिल्लें लॉ एंड कॉस्टिंग एंड हिंदीन सांगल्यार देखन मग छोटन लागे घाव करे गंभीर म्हळ्यार पळोवच्या साना आसा बट एक्चुअली मस्त इम्पॅक्ट आसता ताचे. सो स्पॉम कितली आमी सिरियसली घेताची तितली लायक शॉर्टकट्स घेना जाल्यार लायक बिकॉज ते आफास आमगेले 6th पेपर येता विच इज IPS एंड इफ यू सी द ट्रेंड स्पॉमाच कॉस्टिंग एंड लॉ चड वेटेज खातस आमगेले IPS एग्जामान. बट इफ यू सी स्पॉम कितली इम्पॉर्टंट आस कमिंग बॅक टू युअर क्वेश्चन I feel की law as a subject MCQ घालची बदला you can put it as your core subject because law language is very important and it is important for a chartered accountant whether in practice or in employment. So paper course is very nice because art paper मेगल अक्कान दितान हांव पळयला ती कुरकुर जावन गेल्लेले. Right. But paper like but law I am not very happy with it being in स्पॉम right. वय लॉ जावक जाता आमी लॉ अंडरस्टँड करचे बिकॉज Right. आमी प्रॅक्टिकल लायफांतू फ्युचर कंपनी आस पुरो नातल्यार प्रॅक्टीस आस पुरो आमी मस्त एप्लाय करताची नॉलेज. Right. सो लॉ एज अ सिलेबस आसल्यार लायक Better. सीए स्टुडंटाक. सो आतां तुमगेले आर्टिकलशीप जाल्ले एग्जाम जाल्ले एग्जाम प्रिपरेशन जाल्ले आतां एग्जामा बेसतान त्या 3 घंटे आतां 5 मंथ्स म्हणल्यार रिविजन केल्यार 3 घंट्यान तुमी बरोवका जाता. सो क्वेश्चन्स आमकां गोत्ताशिल्ले वयत गोतनातिले वयत. सो एग्जाम पेपर अप्रोच करतना कशें आसता आमगेल मायंडसेट? फर्स्ट ऑफ ऑल 15 days वत्ता आमगेले दोन्ही ग्रुप बरोवचे म्हळ्यार 6 पेपर्स. सो मेंटली मस्त प्रिपेर्ड आसूका. त्या पुरा ईच एंड एवरी पेपर विल चेक युअर कॉन्फिडन्स एंड इट विल चेक युअर मेंटल स्ट्रेंथ. सो इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉंग आसचे मेमरी लायक आसचे इज इम्पॉर्टंट बट मेंटल स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडन्स ब्रेक जावचे नजे. मिगले FR मस्त लेंदी म्हणटाची बट इफ यू प्लॅन वेल 100% अटेम्प्ट करू शकता. इफ I can attempt, I think everybody can attempt 100%. So पुरा जाणां ह्यांची स्ट्रॅटेजी असता and I believe it works की पुरा फर्स्ट स्कॅन कोरका पेपर we get a 15 minutes reading time and तान तू obviously first question is compulsory त्या सोनू वरलले which you want to attempt start with the easiest one केंची आमक दिसता आमक येता.
तेदन कसं जाता आमकां मार्क्स आमगेले पॉकेटा असता अँड आमकां एक कॉन्फिडन्स येता की म्हाका येता म्हणून. अँड ऑब्वियसली देर विल बी केसीस की आमकां येना म्हणून समथींग यू हॅव नॉट स्टडीड समथींग यू हॅव नॉट सॉल्व्ड केंचे प्रॅक्टिकलान तूं बट एशी लेखू का की थोडे पूण ते क्वेश्चन हल्लोन येवची तितले आमकां शक्ती आसूं का त्या थोडे एंडा केल्यार ही जाता बट स्टार्ट विथ द इजियर वन्स द वन्स दॅट यू नो and end अंतु केंची तुम किए ना एटलीस्ट अटेम्प्ट कोरका सो द की इज 100% अटेम्प्ट कोरका एश नहीं कि थोड़े कोण आयलेंची आनी आयले सो 100% अटेम्प्ट कोरका एंड कॉन्फिडन्स ब्रेक करून कष्ट असल्यारी कष्ट तो असताची डेफिनेटली बट द की एंड द स्ट्रॅटेजी इज कंप्लीट अटेम्प्ट कोण येवका सो 100 मार्क्स पेपर अटेम्प्ट कोण आयल्यारी बेटर म्हणून सांगची तुमकां मागीर आतां तुमी तुमगेले आंगल एफर्ट्स पळयला एज अ बँकर इन्वेस्टमेंट बँकर आक्कल एफर्ट्स पळयला आज सीए जातारी तुमी खंयची इंडस्ट्री बेटर म्हणटा आतां तुमी बँका वर्क करता आसाची सो वेदर एम्प्लॉयमेंट इज बेटर ऑर प्रॅक्टीस इज बेटर So, better how I don't think I'm in a place to judge that, but it depends on तुमगेल ultimate goal कसले. I think on practice वत्ताची they are great because it takes a lot of time practice build करूक. But ताची कसले या ना restriction ना limit ना you can do whatever you want, but it takes time. Employment वत्ताना you have a particular field that you like. Either you can go into industry, मतलब banking, FMCG, whatever, or you can go into audit, big 4, big 6, or केंचे विंगड फर्मा तुम्ही audit करेगा. But it totally depends की तुम कसं लाय जाता, which I believe you can judge when you do your articleship. Articleship करताना आम कळतं की आम कई वच्चू का म्हणून. But I believe it is a very important decision and they must think कोण घेऊ का की once you get into it, getting out is again a task. ओके तुमकां एम्प्लॉयमेंट इश्ट Right. ओके सो आतां तुमी सीए तुमी ज्युनियर्सा तांकां कसांक गायडन्स दिवचे इश्ट पावतात एक 3 टिप्स दियाची सो फर्स्ट हांव सांगलां म्हणके की इंटर आमी दिव न्हू सीए फायनल येताना आमकां दिसता की सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट घालल्यारी फायनल जातले बट फायनला मस्त एफर्ट घालका पडटा थोडे चडच ही आमकां रगडका पडटा सो त्या मेंटली प्रिपेर्ड आसूं का बट डिसिप्लिन तो जावू का बट डिसिप्लिन आउट कन्सिस्टन्सी जावं का अशी नाही की एक दिवस सगळो दिवस वाचील मागीर यू गेट बॅक टू द सेम हॅबिट्स सो त्या डिसिप्लिन टाइम टेबल कन्सिस्टंटली 6 मंथ्स कोण फॉलो करता तांणी फर्स्ट अटेम्प्टा पास जाताची ऑल्दो अटेम्प्ट्स तितली मॅटर करना बट आमगेल फर्स्ट एक गोल आसूं का की एक पट्टी जाल्ल्यार लायक बिकॉज एट दी एंड जॉबा पुरा वतान तांणी पळयताची खंय ना खंय बट जाय न्ही जाल्यार यू शूड नॉट गिव अप कि न करे नारायण अगर फेल जल्लेंची लर्न टू ओन योर फेलियर एंड एद्रा वच्चाक शिकू का मागीर स्पॉमा रिलेटेड हांव सांगतली एज आय सेड अर्लियर ऑल्सो स्पॉम लायक ना आतां आमी कसले करूं जायना बट करताना ते सिरियसली करायची शॉर्टकट्स घेऊ नकाची IBS इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड IBS हे वाजिताना प्रॉपरली स्ट्रॅटेजाइज करायची आमकां 4 घंटा असता 4 घंटा 4 केस स्टडीज करू असता 1 घंटा 1 केस स्टडी जावची तशी ट्राय करका सो मन केल्यारी डिसिप्लिन असल्यारी कसं नाही करू जाता म्हणून तुम्ही एक गायडन्स दिलेलंच तुमगेल ज्युनियर्सा आता तुमगेल या इंटरव्यू मस्त जण पळयता असतात आमची गेल सो तांक कसन तुम्ही गायडन्स दिवच्या इश्ट पावतात एक सान मेसेज हांव 2 विशय सांगच्याक आय वॉन्ट टू से एक की आय बिलीव सीए करताना इट इज अ लॉंग जर्नी एंड इट इज गोइंग टू बी हार्ड जर्नी आय थिंक तुम्ही यू वुड अग्री सो पुरा जन कष्ट जाता नॉट एकेडमिकली बट केलो जन फिनान्शियल स्ट्रगल असता केलो जन हेल्थ प्रॉब्लेम असता केलो जन फॅमिली प्रॉब्लेम असता सो आय बिलीव पुरा जन प्रॉब्लेम असता म्हाकाय प्रॉब्लेम असेल तुमकांय असो का एक तुमगेल वटू एक इंटरव्यू अशी हांव पळयलेली ती म्हणाली हर इन्स्पिरेशन वॉज हर फादर सीए करचे आनी हर फादर पास्ड अवे सो हर एंटायर इन्स्पिरेशन वॉज नॉट देर बट स्टील तीन कंप्लीट केल्ले So she is a CA now. She sat here. She gave her interview. And BB sir म्हणून आसा भवन बुराना famous faculty for DT. ताणे सांगिल की एक स्टुडंटान ताका येवन सांगिल्लें की म्हगेल्या अन्न कॅन्सर आसा
वज्जुचा जायना मग ಗೊತ್ತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪೊಳೋಚ ಜತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಚೆಲ್ಲಮನು ಬಟ್ तिने वाजीले केल्ल्यान हा फादर इज स्टील देर सो आय बिलीव कितली जनाला तुम्ही उलयता तितलें आमकां कळटा की पुरा जाणां कश्ट आसता सो आमगेल कश्ट आमकां सैसूका बिकॉज पुरा जाणां कश्टा निमित्त डोंट गिव अप बिकॉज अल्टिमेटली आमगेले रिजल्ट्साचे फल इतली स्वीट आसता की पुरा मागीर विसरून वता आनी आमगेले एफर्ट्स काम येता त्या एक हांव सांगतलें की बी स्ट्रॉंग एंड मेंटली प्रिपेर्ड आसूं इट्स अ लॉंग जर्नी एंड सेकंड हांव सांगतली की अगर आमगेल फॅमिलींत कोणी सीए करतस जो आमगेल सरावंडिंगा कोणी सीए करतस जो आमगेल सोसायटीन कोणी सीए करतसची तांकां एक लायक एनवायरमेंट प्रोवायड करायची तांकां सम पीपल सांगता न्हू केदन जगता हें जगता त्या तांकां ऑलरेडी एक वल्नरेबल स्टेज आसता जो तांकां थोडे हर्ट जाता सो तांकां एक आय वॉज व्हेरी ब्लेस्ड की आय वॉज सरावंडेड बाय व्हेरी गुड पीपल मी ल्हानामाने म्हाका मस्त सपोर्ट केला So be someone who supports them because it is hard, it is very difficult. So तुम्ही सपोर्ट केल्यारी तांकां लायफ लॉंग उडगास करता म्हाका आजचे ते उडगास कोण कोण म्हाका सपोर्ट केला आनी हांव तांकां ऑलवेज ग्रॅटिट्यूड दाखयत की हांव आज कसं आसता तांगेल निमित्त आसा म्हणून राईट सो तुम्ही सांगिल वरी कोण पुरा कसन अचिवमेंट करका म्हूण आसता तांकां केन्नाय आमी सपोर्ट करता सीए न्हय तशी विंगर खंयचे अचिवमेंट करूं भायर सरला तांकां आमी सपोर्ट करता येस येस तुम्ही हांगा येवन इंटरव्यू दिलेला हांव इंटरव्यू घेतली म्हाका मस्त खुश जाल्लें ह्या कार्यक्रमा येवन इंटरव्यू दिलेला मस्त धन्यवाद अपेक्षा थँक्यू अँड हांव विश्व कोंकणीके मस्त धन्यवाद सांगता की म्हाका हें ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ले की सिग्निफिकंट अमाउंट ऑफ व्ह्युअर्साक हांव एड्रेस केल्ले अँड आय बिलीव एंड आय होप की आय हॅव डन जस्टीस टू ऑल द क्वेश्चन्स दॅट यू हॅव आस्क्ड अवय तशीच ह्या कार्यक्रम पळयता अशा सकल WKC वीक्षकांक हांव प्रितीन धन्यवाद सांगतास तशीच ह्या सरणी लायक शेअर आणि सबस्क्राईब करायची तुम्ही ह्या कार्यक्रम पळयताची आमगेल सीए साधक कार्यक्रमाक सपोर्ट करायची म्हणून सांगता ह्या सरणी हांव मुक्ताय करतास धन्यवाद